संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका
तुझ्या दीप मगाच्या पुताची आमच्या समी आणि जोरदाराची पुढे रगत आत्माणी यौवन येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर येशूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा सगळ्या संसाराची कापूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा सगळ्या संसाराची कापूर कर आमच्या समी आणि जोरदाराची जोरीची पुढे रगत आत्माणी यौवन सगळ्या संसाराच्या भक्ताच्या परीक्षणापासून जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर जिद्दीच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये पार बाप्पा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा सगळ्या संसाराची कापूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा सगळ्या संसाराची कापूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा सगळ्या संसाराची कापूर कर सस्ना सोविशे
वचनाचो बाप्पा हांव तुका आपयता.
ससनाच्या देवा आम्ही तुका सरपडून प्रार्थिता सगळ्या मया संवसारांतलो जेस येवंक ते फरमायले तुका उजवाडाचो आनी शांतीचो मातसो जागो पबो कर मरणाच्या दरां सुरक्षीत उतरून असो भक्तांच्या निवासान अब्रामा संतदेक बसयलेल्या भगीक पाका सांतो आसूं ताच्या आत्म्याक कसलोच नश्ट जायना जावं व्हरतो तो पुनर्जिवंतपणाचो इनाम दिवचो दीस उदेताना ज्या भक्तां बराबर तुका पुनर्जिवंत कर ते सर अपराध पातकां बोगोस तुझ्या समय अमर जिवीत आणि ससनाचे राज जोडूं क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन. तुके समोसत मागणे प्रार्थना काकुतीच्या बापा सर बुजवणेच्या देवा तू सासणीक मोगान आमचे जतन करताय मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुस्कारतल्या ज्या साकरांचे दया दिश्ट घालून कालतेपणी प्रार्थिता सरस प्रसाद तुमचा आश्रो आणि बोड या दुखाच्या आणि काळोख आणि वेळापतांच्या मुकामाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार ज्या बद्दल आमच्या समेन आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे शिंदावशें कर ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांनी सर दुखां पुसून वयतली थंय आमच्या भावा सांगत आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. देवा तुझे ससे कुसान पुणे का तो लागे गायन मुझे तुका तुझे सच्ची देवा तुझे सच्ची देवा तुझे सच्ची तो लागे
देवा तू पुनर्जीवनपणाचे बलिदान मरणाक पाडाव करच्या खातीर जेजू आपुणूनसो ताका फावो न्हय तरी आमचे खातीर तो मरण स्विकार करन मरणाक पाडाव करता आनी पुनर्जीवन जावन आमकां हर एकल्याक ताच्या सस्नीक वैभवांत एक जावनसो बरवोसो दिता. आयच्या दिसा हेंच बलिदान देवादीन आमच्या भावाच्या आत्म्या खातीर आमी भेटयता आनी ह्याच बलिदानाद्वारे ताच्या पत्नीक आनी भुरग्यांक आनी ताच्या मरणा उर्वी दुखेत जाल्ल्या हेर ताच्या सैऱ्या धैर्यांक आनी इश्टामंत्रांक ह्याच पवित्र बलिदानाची कृपा आनी सकत आनी बोळ लाभोनी म्हूण आमी मागता. मरण दूख हाडटा. जेरोम डिसोजा फाटल्या जायत्या वर्सां तावन ताच्या जिणे विशांत तुमकां कळीत आसा. हाज्या पिरितीन म्हणल्यार बरी जायतीं वर्सां देवान ताका ह्या संवसारांत फाटल्या जायत्या वर्सांनी सांबाळन कालच्या दिसा ताणें ह्या संवसाराक आदेवस मागतना देव ताचे थंय काकुळदार जावन दी आनी ताका आपल्या सासणांत संपूर्ण करूं दी म्हणून आमी मागया.
आमचे उणेपण पाताक वळखून घेवया. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणान तो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावडटान आमी वळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ल्या जेरोम आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोषान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सांव पावलो कोरिंगरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, जेजूक जिवन तुटयलेलो तो सदैव आमकांय जेजू सवेन जिवन करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरेचेर ओडटलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गास्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी दैर सांडिना. जरी आमचे भायले सैब इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले सैब जिवान बरोवन बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवळेचे आनी तात्कालीक कश्ट दत कसली सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचे ज्ञानवान दवयना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालीक, पूण दिश्टी पडना ते सदांकाळ बाळटात आसले. संवसार जे आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांद घातलेलो ससनाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतर हे सर्वेस por muzo uzuar, tos muzo taro, onakawe bimzai. सर्वेस por muja jivita soada, onakawe kampozai. Serves por todos serves para tu como marta maka ai मुझे दया कर मका जाबदी तुझे सदरे मुका हावेता तुझे मुकामोल मुझे था लिपना का सर्वेस por mozuzwa tos mozutaro सर्वेस por mozuzwa tos mozutaro 500 370
7 गीत संको S18. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुकाय सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतस हांव तुमकां सांगता गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणीय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां कंती भिरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं. बापा ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणोंगी पूण हें सर सोंसी जाय म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर. तेन्ना अंतळतावन एक ताळो आयलो. हांवें तें महिमे बरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो प्रत्येक जावन दुखेस्त कुटुंबाच्या सांद्यानो ट्यूजडेज विथ मोरी म्हणल्या एका बुकांत तो लेखक मोरी म्हणल्या प्रोफेसराचो स्टुडंट हर एका मंगळारा दिसा त्या प्रोफेसराची वचून तो इंटरव्यू घेता. आनी हो प्रोफेसर एका विशिश्ट पिडेक वळख जाल्लो. ताच्या हात पांयांक बोळ नातल्लें जाल्यारय ताची चिंतपा सकत आनी ताची उतरां मात विशेश जावं नासलीं. अशें इंटरव्यू दिता आसतना त्या बुकांत एक तो व्याख्यान करता आनी तो म्हणटा डेथ इज नॉट ए वेस्ट इट इज युजफूल. डेथ इज नॉट ए वेस्ट इट इज युजफूल. मरण वेस्ट न्हय नकारात्मक न्हय तें बगार तें गरजेक पडचें उपकाराक पडचें तसलें. जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणान पातयेनी दवरून जियेतल्या आमी आमच्याय जिवंतपणाक राखून रावतल्या आमी खंडीत जावनी हें वाक्यान आमकां भोव अर्था बरयत. कित्याक आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आखेर जायना. हें जिवीत आमकां एक मरण म्हळ्यार तें आखेर न्हय एक उतरवणी. मरण म्हळ्यार एक अंत्य न्हय बगार परत आमकां जियोंक आसा अशें सक्कड आमी दोतोन शिकल्या. पूण ह्या दोतोनीक आमकां कळीत आसा मूळ कारण जेजूचें जिवंतपण. आज जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं आमच्या मरणाक एक अर्थ मेळ्ळा. हर एक मरण आमकां हेंच शिकयता. आनी मिसाच्या बलिदाना वेळी याजकान म्हणच्या प्रार्थनांत एक व्याख्यान अशें आसा मरण आमकां कोणाकच सुखाना म्हूण दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसावणी आमकां धैर्य दिता.
आमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवून दिता. देखूनच डेथ इज नॉट ए वेस्ट, इट इज युजफूल. आमकां क्रिस्ताक मेळा जैतर आमी हो संवसार सांडूंक आसा. आमी आमच्या जिवितांत यथेश्ट फळ बगी जैसर आयच्या जुवांच्या वांजेलांतली ती उतरां गोवाच्या कर्ण जरी मातयेन पडना तो एकसुरोच उरता, एकोडोच उरता. फळ दी जैतर मातयेन पडोवंक जाय. तेच प्रमाणे हांवें आनी तुमी फळ दी जय, क्रिस्त सांगता एक जाय, मातयेन पडोवंकूच आसा. आनी तवळ मात्र आमच्या जिविताक नवो अर्थ मेळटा, यथेश्ट फळ प्रतिफळ आमच्या जिविताक लाभता. तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमकां मरण नांतर आमची पिडा गूण जावची ना. मरण नांतर आमचे ना समाधान समाधान जावन बदलचें ना. मरण नांतर ह्या संवसारांतली अशांती केदींच उणी जावची ना. मरण नांतर पिडा शिडा आखेर जावची ना. मरण नांतर ह्या संवसारांतली आशा आखेर जावची ना. मरण हें सगळें आखेर करता आनी आमकां क्रिस्त थंय शांतपणांत एक करता. असलें भाग जेरोम आमच्या भावाक फावो जाला. खंडीत जावनी तो आमचे सगळें आसूंक जाय म्हणून आमची आशा आनी अपेक्षा खंडीत जावन ती आसता. प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबाची आशा तीच ताणें आनीकय आमचे सगळें आसूंक जाय आस. पूण देवाची खुशी ती देवाची खुशी. कित्याक ताणें ताच्या जिवितांत खंडीत जावन म्हळां मरण इज ए नॉट ए वेस्ट बट इट इज युजफूल. युजफूल उपकाराक पडचें क्रिस्त सांगता एक जावच्याक. तर आम्हा सुमेस्तांचें मागणें जावं दी. सोम्या आमच्या बाबा जेरोमाक तुज्या भक्तां सांगता एक कर. हेंच जावं दी आम्हा सुमेस्ताचें मागणें ताचे पासत. आनी आमकांय बऱ्या मरणाची कृपा दी हे सोम्या म्हणून सदांच आमचें मागणें जावं दी. आमेन. पांच संको 114 गीत संको C20. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें बलिदान जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या कोणोळ्या बापा तुज्या साकरा जेरोमाच्या सोडवणे पासून आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा,
सर्व काळी आणि सर्त जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जीवनपणाचो बरो सोबो देलो मरण कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसवणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या बावडत्यांची जिवीत बदलता ते सराना ह्या संवसारांतले बिडार मोडोन वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बारा सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे रगात फातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बोट तुसो गोट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या साकरा जेरोमाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुना जिवंत जावं पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांच्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगाती मेल्लेल्या समेस्तांक तुजें पडसळे मुखामोर फळें फावो कर आमो समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरे देवाची मये संगती भाग्यवान तुजे मरयो सोपती भाग्यवान धर्मता आनी स्वर काळीन तुका मानवल्यांच्या सगळ्या भक्तां बराबर
सोसनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu orvei, Dios Jesu sangata, Dios Jesu tai, पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदर बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी नेमे आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशान अत्रेकतल्यांक आमकां ताची उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाका पयलीं सर्व सुभागी तो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो नाम जे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली पान संको 170 आणि 7 गीत संको डी 50 आणि 8
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, या आमच्या संसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या भावाक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. देखून बसात. देवादीन जेरोम डिसोजा विशांत उडासाची थोडी उतरां वाड्याचो प्रतिनिधी मनोज फुट्टाडो आतां उलयतलो. मोगाच्यानो देवादीन आमचो भाऊ जेरोम डिसोजा हांकां अंतीम विदाय तशेंच श्रद्धांजली भेटोवंक तुमच्या मुखार हांव उबो आसां. देवादीन जेरोम डिसोजा येदोळूच कळयल्या प्रमाणे कालच्या दिसा लगभग फांत्याच्या 3 वरार आपल्या लांब अवधीच्या अस्वस्थपणान देवादीन जालो. देवादीन जेरोम डिसोजाच्या 63 वर्सांच्या जिणेर आमी नदर घालची तर देवादीन जेरोम डिसोजा जम्मा अंकल म्हणूनच सगळ्या फिरगजेंत लोकां मोगाळ जावन आसलो. देवादीन जेरोम डिसोजा हांचे जनन 27/3/1961 इसवेंत देवादीन झेवियर डिसोजा आनी देवादीन लुसी डिसोजा हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी 5वो जावन जल्मालो. हांचे लग्न 11/11/1991 फजीरच्या जसिंता सवें सुरतकलच्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फिरगजेंत चल्लें. हे गांवान सुरतकल लागशिल्ल्या काना गांवचे. त्या वेळार कैगारीकरणा वरवीं म्हणजे इंडस्ट्रियलायझेशना संदर्भी हांचो मलगड्यांचो जागो BSF कंपनीन एक्वायर केल्लो आसता ताचे उपरांत हे कृष्णापुरा कटला आतां BSF कॉलनी म्हणून नांव दिल्ल्या लुड्स वाड्यांत फाटल्या 30 वर्सां जावन आपल्या कुटुंबा सांगाता वस्तीकरण आसले. हांच्या काजारी जिवनांत ह्या जोड्याक देवान 2 भुरग्यांचें देणें दिल्लें. हातूंत एक चलो आनी एक चली. तीं जावन आसात मलगडेंदू जेस्विन डिसोजा, प्रस्तुत फादर मुल्लर चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनांत सेवा दिवन आसा. तशेंच निमाणो पूत जॉयसन बेंगलोरचो भोव फामाद एक MNC कंपनींत एसिस्टंट मॅनेजर जावन आपलो सेवा दिवन आसा. देवादीन जेरोम डिसोजा आमकां सर्वांक कळयल्या प्रमाणे 16 वर्सां जावन सुरतकल परिसरांत रिक्षा ड्रायव्हर जावन आपली दिसपडतो ग्रास जोडटलो. ताचे उपरांत कानांत हांचो जागो BSF कंपनीन एक्वायर केल्ल्या उपरांत BSF कंपनींत जनरल वर्कमॅन जावन लगभग 15 वर्सांची सेवा ताणें दिल्ली. ही जावन आसा देवादीन जेरोम डिसोजा हांची कुटुंबाची आनी जिवनाची मोठवी परिचय. मोगाच्यानो कन्नडा भाशेंत एक सांगणी आसा, हुट्टू उचिता साऊ कचिता. अशें म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या हर एक रचनेक आनी जिवीक एक दीस ह्या संवसाराक आदिवंस मागोवंक आसा. देवादीन जेरोम डिसोजाच्या जिवनाचेर एक नदर घालची तर तो उदका बरी थंड आनी सादो मनीस. ताचें जीवन मोगाळ आनी ताची उतरां खालतीं आनी ताची साल बोव मोगाळ सगळ्यांक ताचें जीवन आकर्शीत करतलें. भोव मोगाळ व्यक्ती तो. सगळ्यांक कश्टांत पावसो ताका विशेश करून जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचेर आनी लुड्स सायबिणे वयर ताका विशेष एक भक्त आसली. ताच्या जिवनांत सवार कश्ट संकश्ट
विशेष करून भलायकी संबंधी कश्ट असले तरी ताका देवाचेर असली भावार्थ आनी विश्वास केदींच उणो जावंक नातलो. हाका हांवच साक्ष. साबार वर्सां जावन म्हाका तांची बरी वळख आसली. आपल्या डायालिसिसा संदर्भी ताची कूड जर्जरीत म्हणजे कश्टली तरी देवा थंय ताचो विश्वास आनी भावार्थ दंडल जातलो. म्हणल्यार डायालिसीस करच्या दिसा भोव सकाळींच्या वेळार पवित्र मिसांत पात्र घेवन मागीर तो आस्पत्रेक वचून डायालिसिसांत वांटो घेतलो. पोर म्हणजे ब्रेस्ताराच्या दिसा हांव तांकां निमाणे फावटी भेटल्लो. म्हाका उडासाक येता अजून तें घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार बांदिल्ल्या बरी आसा. तो गेल्या त्या ब्रेस्तारा भोव चड अस्वस्थ आसलो. त्याच संदर्भार आमच्या वाड्यांत गर्भजमेंताय चलतली. ह्या संदर्भार आमचे विगार बाप आनी आदारी याजक तांच्या घरा उपस्थित आसले आनी तांणी दोगांय याजकांनी ताच्या बऱ्या भलायके खातीर ताच्या माथ्यार हात दवरून मागलें. त्या संदर्भार ताका कठीण पांयांत दूख आसली. ताच्या दोळ्यांनी दुखां जरी बरी वळटली. हांवें त्या संदर्भार थंय उपस्थित आसलो आनी ताच्या बऱ्या भलायकेन तूं फाटी येतलो जेरो मामा म्हूण हांवें ताका बुजयलें. पूण तीच म्हजी आखरेची भेट जावन आसली. हें अजुनूय म्हाका ताजे त्या दिसाचें तोंड म्हज्या दोळ्या मुखार उडासाक येता. ताजे पिडे वेळार ताजी पत्नी जेसीबाई, धूव जेस्वीन आनी पोतू जॉयसनान बरो सांगात दिवन ताची बरी साखरी केल्या म्हूण सांगूंक हांव अभिमान पावतां. ताची पत्नी जेसीबाई आमच्या समुदायांत बरी सेवाच्या मनोभावाची स्त्री ती. वाड्याची गुरकार जावन तशेंच साविशेन पावल सभेंत कार्यदर्शी जावन आनी तिरगजीच्या इतर संघ संस्थांनी संदो जावन तिणें भोव मोठो सेवा तिणें दिल्या. हाका साक्ष जावन हांगा येद्या व्हड्या संख्यान जमलेली आमीच साक्ष. देवादीन जमा अंकल भोव कश्टी आनी प्रामाणीक व्यक्तित्व. थोड्या वर्सां आदीं कुटुंबाच्या पोशणा खातीर ताची पत्नी जेसीबाई परगांवांत वावर करनासतना ताणें आपल्या सगळ्या कुटुंबाची तशेंच भुरग्यांची भोव मोगान मिनतीन आनी तशेंच तांकां देवबिरांतीन तांकां वागयलें. मात्र घरची संपूर्ण जबाबदारी ताणें यशस्वी रितीन सांबाळ्ळा म्हळ्यार चूक जावची ना. ह्या संदर्भार एक 9 वर्सां आदीं तांचो भावी पिडेन पडोवन उलवळत आसतना तांणी बरी साखरी ताची केल्या आनी ताचे सक्कड बेसाचे ते जबाबदारी तांणी बऱ्या रितीन निभायशिला. आपल्या आवय बापायक एक विधेय पूत जावन, पतीन एक विश्वासी पती जावन, भाऊ भयणीक मोगासो भाऊ जावन, भुरग्यांक मोगासो जबाबदारी बापय जावन सर रंगांनी तो ताची जबाबदार बऱ्या रितीन ताणें निभायशिल्या. मोगाच्या जेसीबाई आनी म्हज्या मोगाच्या जॉय आनी जेस्वीन, आज तुमचें दूख हांव समजता. कितलें बुजवण्याची उतरांनी तुमकां बुजयल्यारी आज तुमचें दूख थांबोवंक असाध्य आनी तशेंच तुमकां जाल्लो नश्ट भरून दिवंकी साध्य ना म्हणून हांव जाणा. पूण सोर बुजवणेचो देव आमचो पात्रोन जेजूचें भोव पवित्र काळीज आनी वाड्याचो पात्रोन जावन आसची लूड सायबीण तुमची दोळ्यांची दुखां खंडितरान पुसून काडटली आनी रितो जाल्लो तो जागो तिनस भरतीकरण दितेली म्हणून हांव विश्वास आनी भरवसो म्हणून चिंता. तशेंच ह्या कठीण परिस्थितींत देवादीन जेरोम डिसोजा हांच्या कुटुंबांक सहकार दिल्ल्या फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज हांचो डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, दक्तेर, सर नर्सां तशेंच सिब्बंदी वर्गाक हांव कुटुंबा तर्फेन आभार मानतां. आनी कालतावन मोरनाच्या घरा भेट दिवन मागण्यान आनी सर रितीचो आदार दिल्ल्या सर वाड्याकारांक कुटुंबाच्या मोगाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच
एक ल्हान गडीत तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता ह्या संदर्भार देवादीन जेरोम डिसोजा लगभग 30 वर्सां आदीं आपल्या रिक्षार वावरत असताना एक रस्ते अवघडान संपडून गंभीर रितीन ते गायल्ले. डॉक्टरांनी सयत ताची ती आशा सांडली. त्या संदर्भार आमच्या फिरगजेच्या बऱ्या मनाच्या मनशांनी मुखार येवन सेंट क्रिस्टोफर असोसिएशन म्हणून म्हणजे वाहन चालक आनी मालकाचो एक संघ घडोवन त्या संदर्भार आर्थीक रितीन तांकां सर आदार दिल्लो. ह्या संदर्भार तांकां श्रद्धांजली पाठोवंक आतां सेंट क्रिस्टोफर असोसिएशनाचे स्थापक अध्यक्ष हांगा हजर आसात. दयेकरून तांणी आतां मुखार येवन तांचे अंतीम गौरव पाटेजे म्हूण हांव विनंती करतां. तशेंच हांवें वडोळ सांगिल्ल्या प्रमाणे देवादीन जेरोम डिसोजा BSF कंपनींत 12 वर्सांची सेवा दिवन आशिल्लो. ह्या संदर्भार ताजे सहवावराडी म्हणजे BSF इंडिया प्रायवेट लिमिटेड आनी BSF वर्कर्स युनियन हाज्या तर्फेनी ताजे हुद्देदार मुखार येवन अंतीम गौरव पाटेजे म्हणून ह्या संदर्भार तुमकां उलो दिता. ह्या श्रद्धांजलीच्या अखेरीक हांवें सांगचें इतलेंच. मोगाळ तिची पत्नी जेसीबाई आनी मोगाळ भुरगीं जावन आसची जॉयसन, जस्विन आनी ताच्या मोगाची भाऊ आनी भयणी. तुमकां इतलें सांगचें, तुमची दोळ्याची दुकां तेंत जेजूचे पळय पुसून काडटलें आनी तुमकां देवादीन जमा अंकल सक्कड बरेंपण सरकारा जातून मागोवन धरतलो आनी तो सदांच तुमचे कडेन भौतीक रितीन ना तरी आत्मीक रितीन तुमच्या सांगात आसतलो आनी ताजें सर तुमकां बरें मागोवन धरतलो म्हूण सांगून म्हजी श्रद्धांजलीची 2 उतरां हांव अखेर करतां. दयेकरून आमी आतां समेस्तान उबे रावन तांकां ससनाचो विशय आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकोन दी समाधानान तो विशय घेवन दी. आमेन. देवादीन जेरोम डिसोजाच्या आत्म्याक शांती मागोवन 7व्या दिसाचें बलिदान बुधवारा दिसा सकाळीं 11:30 वरार ह्या इगर्जेंत आसतलें. फुडार दवरचें. मल्ल्या कुडीक मातयेक लावन सो खायदो बावत्यांच्या साली प्रमाणे पालतना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ही आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तसोच भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो. अशे मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावं बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्तीक रायेच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. Abraham
पोदाळ बापा आमच्या बाबाचो जेरोमाचो आत्मो आमी तुझ्या अधीन करता क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुन्हा जिवांतो जातलो म्हूण तिर बरवो शानपाती येता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यानी तुवें भरलोय अशी तुज्या उदारपणाची आनी क्रिस्तांतय भक्ताच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे ह्या तुज्या साकराक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसावन ती बावर्तेंच्या उतरांनी एकामेका बुसवून देशें कर अशें क्रिस्त सवें पावोन तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं पूण आयकी मरणाचे दीस लावंक अवकाश मेळो नंतर आनी दोनी कुशींनी मुखार येवन मोदल्या वाटेंतल्यान ते मेस्ते कुशीक पुरशावाक मेळचे हेरा सगळ्यांनी आतां कतार प्रारंभ जाताना पुरशावाक ते मेस्ते कुशीक मेटांक काडचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा आवेता जशे नितळ काजरी ये मेरो अत्रिका तशे आत्मो मोजो तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा आवेता पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा देवा जेसशी देवा जेसशी सांग कुणी माता मोतू लागी Sushi
सुमियान जेजो क्रिस्ता 3 दीस फोंडान विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडीनिके ते उपकारता तरी पुन्हा जुवानपणाचो बरवसो वाडयता हे आमचे प्रार्थना मानून या फोंडान तुज्या साकराक शांत पुन्हा जुवानपणाने जिवीत देखून ताका पुन्हा तुज्या मोकामाळाच्या उत्सवान ताका पावय तो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या सस आमच्या बाबाक या जिवितांतलो आपणास देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमचे विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सुमियाच्या अधीन करूया सुमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाणे दिसका ताची कूड पुन्हा जिवन करूं आमच्या बाबा पासून आमच्या सुमिया जेजो क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुन्हा जिवनपणांनी जिवीत म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या पोटांत तूं रडलोय समिया आमची दुकां पसून काड तुवें मेल्ल्यां जिवान केली आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सुराक तुवें सुट बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र लान ताचेर मोग मारली आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्तच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणा बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेत जाल्या भावार तुजे बुजवणेन आनी ससनीक जिविताचे भरवशान आमकां दैव दी सुमियाची केल्या मागणी संगता मागून आमची सर मागणी प्रत्येक जावन दुखे जाल्ल्या कुटुंबा खातीर आमची मागणी उबान दिवया आमचे बाबा सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थिता तुझ्या मेल्ल्या साकराची जरोमाची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिव नाका कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक ताका मौन असले खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यांत एकवटायताय तेच परी तुज्या काकोतेन सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळोवंक क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं देवा तू भक्ती भरीत मागण्या कान दिताय आज भक्ती निकेबोच्या या तुझ्या साकरा जरोमाक विसलेल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटला पळय क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं ससना सोविशे
काकुतीच्या मोगागल्या
भागी तो तुझ्या उतरा
तुत्रा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भरवसता